आनी म्हाका दिसता दॅट वॉज द स्टिम्युलस पळय म्हणटा न्ही तो की प्रोवोकेशन प्रोवोकेशन. अरे कित्याक हें जमचें ना म्हाका, कितें म्हणटा वो शरीर ना म्हजे कडेन, आवाज ना म्हजे कडेन, पळया तरी तयार करून, कित्याक म्हाका जमना तें. आनी तें आमी पेटलें, म्हणजे हांव पेटलो. आनी मागीर फर्स्ट MBBSाक वतकीच त्याच एकांकिका स्पर्धेन हांवें स्वता गोवा मेडिकल कॉलेजाची एकांकिका बसयली आनी ज्या प्रोफेसरान म्हाका सांगून ताणें डायरेक्ट केल्ली एकांकिका ती दुसरी आयली आनी हांवें बसयली पयली आयली. दॅट वॉज अ फिटिंग रिप्लाय हय. सो थंयच्यान मागीर एक्चुअली म्हणजे फायर कॉट अप म्हणटा तशें. मागीर तें सुरू जालें की आय कॅन डू. आनी तें करपा खातीर जें जें करचें पडटा तें हांव आतां हाजे फुडें करतलों. हांव MBBSाक आसतना म्हज्या प्रोफेसरांचें परमिशन घेतालो आनी मुंबय शिबिरांक वतालो. विजयाबाईचें शिबीर आसूं, दामू केकरेचें शिबीर आसूं, वचप हांगच्यान 3-3 आठवडे वचप. 13 रुपया तिकेट आशिल्ली तेन्ना बसीची. बट खंयचो संच तुमी नाटक केलें, प्रत्येक नाटकाचो एक असो एकदा संच जमता, की मजा येता, ती याद उरता सारकी. आमी कला शुक्लेंदू म्हणून संस्था स्थापन केली ती ताकाच लागून. ते गडकरी दर्शनांतले जे कलाकार आशिल्ले ते मागीर एकठांय आयले. बरोबर. की आमी एक कित्याक स्थापन करची न्ही. आनी कला अकादमीच्यो स्पर्धा तेन्ना जोरांत आशिल्ल्यो. नवरंग स्टार्सान कितलींशींच बक्षिसां मेळिल्लीं. तर आमी कित्याक करची न्ही अशें म्हणून कला शुक्लेंदू ही संस्था स्थापन जाली. पूण तेन्ना मुकुंद नायक ताका प्रेसिडेंट केलो आमी. ताणें आमकां एक कंडिशन घालें, 3 वर्सां स्पर्धेन भाग घेवप ना. तुमी जाल्यार स्पर्धेन भाग घेतले जाल्यार आपूण तुमकां कांय शिकोवचो ना, कित्याक स्पर्धेन भाग घेवप जाल्यार ताची गणितां आसतात. थिएटर शिकप आनी ती गणितां शिकप हें वेगळें. पयलीं थिएटर शिकयता आनी मागीर ती गणितां तुमी जाय ती करा. पयलीं क्रिकेट खेळपाक शिकात, मागीर T20 करेक्ट एब्सोल्युटली तशें. सो म्हणून कला शुक्लेंदू ही संस्था स्थापन जाली आनी त्या मार्फत कितलींशींच नाटकां केलीं. आनी तेन्ना हांव मुंबय वतालों. म्हणजे मुंबय सुलभा देशपांडे, अरविंद देशपांडे, तेन्ना रंगायन फुटून आविश्कार जाल्ले, छबिलदास रंगभुमीची चळवळ सुरू जाल्ली. सो तो एक प्रभाव, रत्नाकर मतकरीची वळख जाली, तो एक प्रभाव पडलो. आनी प्रायोगीक रंगभूमी थंय जी चल्ल्या तशा पद्दतीचें हांगा कितें करचें म्हणून आमी सरस्वती मंदिराच्या गच्चेर सामकें आर्क बिर्क लावन, थंय स्पॉट लावन आमी थंय नाटकां करताले. थंय एकांकिका करताले, एक ओपन टेरेस. आनी दर शेनवारा करप. आनी लोक येताले 3 मजले चडून तेन्ना. हय 100 लोक सुद्दां येताले. आनी एक वेगळ्या पद्दतीची नाटकां म्हाका याद आसा. पयलेंच नाटक आमी केल्लें तें नाटककाराच्या शोधात 6 पात्रे, 6 कॅरेक्टर्स इन सर्च ऑफ ए ऑथर. आनी थंय पड्डो नासता, पड्डो उगडो. आनी तिसरी घंटा जाता तेन्ना कोण तरी एकटो धाडा येता आनी नेपथ्य चल्लां लायता आनी सगळे लोक बसले. अरे तिसरी घंटा जाली, नाटक सुरू जायना. मागीर तांकां कळ्ळें की हेच नाटक. सगळें जातकीच एक प्रेक्षक म्हजे कडेन आयलो आनी तो म्हाका म्हणलो, तुमी जें पळय कितें केलां न्ही तें म्हाका आवडलें, पूण फुडल्या वर्सा नाटक करा म्हण लागलो. आनी आमी अशीं 2 वर्सां सेगीत अशा पद्दतीची नाटकां करतकीच कला अकादमीच्या मराठी नाट्य स्पर्धेचो सबंद चेहरा मोहरोच आसा तो बदल्लो. टोटल बदल्लो. जी टिपिकल पारंपारीक नाटकां जातालीं ती बदल्ली आनी एक प्रायोगीक रंगभूमीची सगळीं एक्सपेरिमेंट. प्रायोगिकाचीच ओढ आशिल्ली, व्यावसायिकाची नाशिल्ली. ना व्यावसायिकाची म्हणजे ही नाटकां व्यावसायिक नाटकां जातात ती धंदेवाईक म्हणटा हांव. बरोबर. ओढ आशिल्ली अशें न्ही. थिएटर करूं जाय हें जाणा आशिल्लो. पूण दामू केकरे, विजयाबाई, कमलाकर संस्कार तशे जाले. हय हे मेळटकीच मागीर प्रायोगीक आनी व्यावसायिक हो भेद उरलो ना. बरें कितें आनी वायट कितें इतलेंच उरलें तें की व्यावसायिक जाता पूण तें बरें कर, प्रायोगीक सुद्दां घाण करनाका. बरोबर. सो गुड थिएटर एंड बॅड थिएटर इतलोच फरक उरलो. करेक्ट. मुंबय वचचें दिसलें ना केन्ना? खूब दिसलें, अजूनय दिसता. सामकें अजूनय दिसता. खूब दिसतालें म्हाका. कसली गजाल आडोवन दवरली? ना आडोवन दवरली म्हणजे मागीर लग्न जालें म्हजें. मागीर संवसार सुरू जालो. परत तेन्नाय तीच परिस्थिती आशिल्ली. म्हजें लग्न हांव वयाच्या 25व्या वर्सा म्हणजे लव्ह मॅरेज. म्हणटकीच लग्न जातकीच मागीर बायलेक हांगा, म्हजी बायल मुंबयची, त्यामुळे एक तर हांवें घर सोडून म्हणजे म्हज्या आवय बापायक सोडून थंय वचप, ना जाल्यार तिका हांगा दवरप आनी हांवें थंय वचप. परत तेंच आशिल्लें. म्हणजे प्रॅक्टीस सुरू केल्ली हांवें आनी तें सगळें बंद करून मुंबय परत एका अनसर्टनिटींत वचप हें त्या काळांत परवडणारें नाशिल्लें. आनी म्हणून मागीर गेलो ना.
पूण सतत म्हाका दिसतालें म्हणजे पणशीकर तर कितल्या फाटी सांगतालो तूं ये रे आमच्या कडेन ये रे म्हणून. पूण मागीरूय दिसलें ना केन्नाय मागीर अशें ऑपॉर्च्युनिटी आयली ना काय मागीर सोडून दिलें? मागीर सोडून दिलें नाका तो आनी तकलेक त्रास नाका म्हणून तुका म्हणटा न्ही अजुनूय केन्ना केन्ना दिसता. पूण ना एकदां तो ना एकदां दार बंद केलें ते बंद केलें. आज फाटल्यान पळयतना दिसता की तेन्ना जर आपूण मुंबय गेल्लो जाल्यार एक वेगळो अजय वैद्य आसता आशिल्लो काय आज जो अजय वैद्य आसा ताचेर तुमी खूब समाधानी आहात? ना हांव समाधानी ना आज आसा ताजेर म्हणजे समाधानी ना इतल्याच खातीर की हांगा समाधानाचो गोंयकारांक दुर्दैवान समाधानाची व्याख्याच ही इतली मर्यादीत दवरल्या की हांगा जो टेव करता किंवा डराव करता ह्या बांयत बसून बरोबर तोच व्हडलो. त्यामुळे हांव तें जाणा की हें समाधान ह्या बांयत रावन हें समाधान मेळपाचें ना. समाधानी ना हांव दिसता म्हाका अजुनूय. पूण हांव मुंबय जाल्यार गेल्लो जाल्यार हांव आज आसा तो अजय वैद्य ऑफ्थाल्मॉलॉजिस्टूय जावचो नाशिल्लो. हांव एक वेगळो कदाचित दोतोर जातलो आशिल्लो आनी थिएटर कुशीन उरतलें आशिल्लें. कित्याक म्हणटा तुमी अशें कित्याक चिंतनात की थिएटर चड फुलता आशिल्लें आनी घडये दोतोरकी सामकी बंद जाता आशिल्ली? अशें जावं येतालें अशें हांव ना म्हणटा. आयदर वे वॉज पॉसिबल बट आय वूड बी ए बेटर प्रोफेशनल ऑर ए बेटर थिएटर पर्सन इफ आय हॅड बीन टू बॉम्बे. इदर वन मुंबय रावन तुमी दोनूय गांव शक्य नाशिल्लें. शक्यच नाशिल्लें. मुंबयच्यो त्या फिल्डांतल्यो प्रत्येक फिल्डांतल्यो रिक्वायरमेंट प्रत्येकाच्यो वेगळ्यो चड आसा हांगच्या परस चड आसा. हांगा हांव म्हाका जाय तें करूंक शकता मुंबय तुका जाय तें करूंक मेळना. मुंबय दुसऱ्याक जाय तें करचें पडटा. गोंयांत रावपाचो तो एक फायदो हय सामको फायदो. हांगा आय एम माय ओन हांव म्हाका जाय तें करता म्हाका जाय तेन्ना करता म्हाका जाय तितलें करता आनी त्या दृश्टीन हांव समाधानी आसा. हांगा रावन म्हाका समाधान इतलेंच की दगदगीचें आयुश्य म्हाका भोगचें पडना. हांगा एक शांत आयुश्यांत हांव म्हाका जाय तितलें करूंक शकता. ती बंधनां येनात कलेचेरूय बी? ना येना बंधनां येना. डेडलायनी येना? ना डेडलायनूय येना. डेडलायन येना ती बंधनां येना. ताजे बरोबर आशिल्ल्यो वायट गजाली त्योय येना. हें अतिशय मुख्य. ताजे बरोबर एक कॉम्पिटिटीव प्युरिटी उरता आनी एक हेल्दी कॉम्पिटिटीव स्पिरीट जें आसा न्ही जें आज मुंबय ना खूब कमी जाला तें हेल्दी कॉम्पिटिटीव स्पिरीट अजून गोंयांत आसा. बरें तुजो एक सांगात नाटक ही एक गजाल जाली. आतां नाटकां भितर विचारतलो जाल्यार तुमकां प्रायोगिकूय नाटकां केलीं मागीर तुमी म्हणटा अशी धंदेवाईकूय नाटकां केलीं. खंयची नाटक करतना चड आनंद मेळ्ळो? ना दोनी करतना एक विचार करून लॉजिकली कित्या खातीर करता कशें करता हे विचार करून दोनी नाटकां करतालो. पयलीं हांव दिग्दर्शन करतालो आनी स्वता काम करतालो. मागीर डॉक्टर विजय थळी जेन्ना कला शुक्लेंदून आयलो तेन्ना मागीर तो दिग्दर्शन करपाक लागलो. पूण आमचे नाटकाच्यो तालमी जवळ जवळ 3 म्हयने चलताल्यो. आमी 7 कला अकादमीन मेळटाले आनी फांतोडेर 3-3.5 पर्यंत आमच्यो तालमी चलताल्यो अश्यो 3 म्हयने. तातूंतल्यान एक शिस्त लागली आयुश्याक. जितलो खोल विचार करूंक मेळटा तितलो खोल विचार करप. आमची डिस्कशन्स जातालीं वाद विवाद जाताले आनी एक 3 म्हयन्याचें एक तें वर्कशॉप कशें जातालें. तातूंतल्यानूच आमी स्वता श्रीमंत जायत गेले. दुसऱ्याची नाटकां पळोवन श्रीमंत जायत गेले. नाटकान विचारांची शिस्त दिली. खूब शिस्त दिली. विचारांची शिस्त दिली. खरें म्हणजे हांव घेता हांव लेक्चरां घेता टिचरां खातीर की नाटक हें आयुश्याक शिस्त लायता. सगळ्यांत म्हत्वाची शिस्त नाटक कोणाक लायता आसत जाल्यार आयुश्याक शिस्त लायता. टायमाची शिस्त नाटका सारखी दुसरें कोण लावंक शकना. कित्याक नाटकान एंट्री चुकूंक शकना आनी एक्झिट चुकूंक शकना. तूं लेट येवंक शकना. आनी हें जाल्यार नाटकांत एक मनीस घडोवंक शकता जाल्यार आयुश्यान तो अपॉयंटमेंट कित्याक चुकयता तें म्हाका कळना. जो अपॉयंटमेंट चुकयता पळय ताणें 7 दीस नाटकाचें शिबीर करूंक जाय अशें सामकें मत म्हणजे. 7 दीस नाटकाचें शिबीर जो करतलो तो एक वेगळे अर्थान शिस्तीन मुखार जगपाक तयार जावपाक शकता. सामको आयुश्याक शिस्त लागता. ती मागीर कपड्याची रंगसंगती कशी सांबाळची हें नाटक शिकयता. तुका तुज्या घराचो पेंट कसो आसचो हें नाटकांतल्यान शिकूंक मेळटा. तुवें रस्त्यार गाडी चलयतना स्वता चलतना कशें चलचें हें थिएटराचें मुवमेंट आमी जे थिएटरान नाटकान एक आमी भोंवतात पळय हाज्यो तालमी घेतिल्ल्यो आसतात. त्यामुळे तूं त्या वाक्याक थंयच्यान थंयच पावता न्ही. रस्त्यार भोंवतना हेवटेचो थंय खंय पावता तूं. अकस्मात हेवटेन आतां स्कुटरी कश्यो चलयता पळय तुवें अश्यो वतना अश्यो वतात आनी अश्योय वतात. हें खंयच्यान येता बिकॉज दीस इज इनडिसिप्लीन. दीस डिसिप्लीन
नाटकांतल्यान येता हाजो अर्थ सगळ्यांनी नाट्य शिबीर करूंक जाय असो ना असो ना, पण जेव्हा नाटक करतात तांचे आयुष्यात ह्योय गजाली येता बरोबर. नाटकाक सगळ्यात आवडटे नाटक खंयचें? हांवें केल्लें तें हय. 4 वाक. तर विद्याधर पुंडलिकाचें 4 वाक नाटक आमच्या कला शुक्लेंदून एक काम करपी आसा गणपतराव चोडणकर म्हणून, तो खूब नाटकां वाचतालो. ताणें अकस्मात नाटक हाडलें दिलें. हें म्हणलें नाटक करुया. हांवें वाचलें सदांच्या पद्दती प्रमाणे, विजय थळ्यान वाचलें. आमकां दोगांकूय तें आवडलें ना. नाका रे, ना बरें आसा करुया आमी, नाय जाल्यार कितें आमी बक्षिसा खातीर करत ना न्ही, म्हणटकीच करुया तरी अशें म्हणून तें नाटक आमी बसोवपाक घेतलें. तें संस्कृत प्रचूर भाशा आनीक 4 वाका बद्दल कोणाक कांय खबर ना. ताजे बारीकशे संदर्भ खंय मेळ्ळे, ताजेर नाटक, त्यामुळे तो कॅरेक्टर कसो आशिल्लो तें कळना, बाकीच्या कॅरेक्टरांचो संबंध कळना, कांय कळना, अशा पद्दतीचें तें नाटक. आमी डॉक्टर विद्याधर पुंडलिका कडेन करस्पॉन्डन्स केलो. तो शेवटी इतलो विटलो की ताणें बरयलें, माझ्या नाटकावर इतका विचार करेल असं मला वाटलं नव्हतं, तुम्हाला जे हवं ते करा अशें म्हणून ताणें ब्लँकेट आमकां तें सोडून दिलें. म्हणजे ताजेय कडेन कांय प्रश्नांची उतरां नाशिल्लीं. तें नाटक 1986 हांवें केलें आनीक ती म्हजी सर्वोत्कृश्ट भुमिका. म्हणजे हांवें एक एक्टर म्हणून एफर्ट घालोच, पूण डॉक्टर विजय थळीन दिग्दर्शक म्हणून खूब म्हजेर एफर्ट घेतलो आनी तो म्हजे लुक्स सांबाळण्या पासून एफर्ट घेतलो. म्हणजे कसो, हांवें जाल्यार फ्रेमीर बसला म्हूण सांगता हांवें जाल्यार चश्मो काडत आनी हांवें जाल्यार म्हजी अशी प्रोफायल दीत. दीस इज ए परफेक्ट व्यंगचित्र काडपाची प्रोफायल, कळ्ळें न्ही? ब्रॉड फोरहेड, पॅरट बीग नोज अशें, आनी हांगा कितें विचित्र व्यंगचित्र. सो असो हांव स्टेजीर जाल्यार केन्नाय वचत जाल्यार तो अतिशय वायट दिसता. हें हांव दिग्दर्शक आसतालो तेन्ना म्हाका कळून नाशिल्लें, ताका रोखडें कळ्ळें तें. त्यामुळे 4 वाकान ताणें म्हाका असो बांदून दवरलो की हांव 45 डिग्रीसांतूच दिसतालो. सबंद नाटकांत एकूय मुवमेंट म्हाका ताणें असो दिलो ना ज्या जाग्यार हांव प्रोफायल प्रेक्षकां कडेन दिसतालो. हांव 45 डिग्रीसांतूच हालतालो आनी ताका लागून एक वेगळो गेटअप त्या भुमिकेक एक दिग्दर्शक म्हणून ताणें दिलो. त्यामुळे बरो दिग्दर्शक जाल्यार मेळत, जसो आतां हिंदी सिनेमांत म्हणजे खंयच्याय सिनेमांत कितली काम जावपाक जाय, बारीकसाणीन जावपाक जाय, तें 4 वाकान मेळ्ळें. आनी 4 वाका खातीर म्हाका मागीर महाराष्ट्र सरकारचें अभिनयाचें रौप्य पदक तेंय मेळ्ळें. पूण दॅट इज ती म्हजी भुमिका. एक नाटक जें करपाची इच्छा आशिल्ली पूण करप जालेंच ना, नटसम्राट. अजून इच्छा आसा? हय, सामकी इच्छा आसा. कित्याक तें एक वेगळे तरेन करपाची इच्छा आसा. एक म्हजी इच्छा पूर्ण जाली, हांगा जयेंद्रनाथ हळदणकरान घाशीराम कोतवाल केल्लें, तातूंत नाना फडणवीसाची म्हाका एक भुमिका करपाची इच्छा आशिल्ली, ती ताणें पूर्ण केली म्हजी. मागीर हांवें सांगूं नाशिल्लें ताका म्हाका करपाची इच्छा आसा म्हणून, पूण तोच आयलो, तो म्हणालो तूं नाना फडणवीस करशी. हांवें अवश्य करता, कित्याक म्हाका तो करूंकूच जाय आशिल्लो केन्ना तरी. सो तो एक जालो. पूण जशें प्रत्येकाक दिसता की नटसम्राट एकदां करचो म्हणून, तशें म्हाकाय दिसता. हो आशिल्लो दोतोराच्या मुलाखतीचो पयलो भाग. दुसरो भाग जो आसा तो तुमकां फुडल्या मंगळारा पळोवपाक मेळटलो. प्रेक्षकां कडच्यान मेळिल्ली सगळ्यांत बरी दाद आनी वायट दाद? वायट दाद खूब मेळ्ळ्या. त्या बायलां कडेन ज्या नजरेन पळयतालो तशें तुवें म्हजे कडेन आज पर्यंत कित्याक पळयलें ना? सगळें सूत्रसंचालन अजय वैदिक करतलो, हें सुरवातीक कशें कळ्ळें? ताणें म्हाका जशें हाताक धरून शिकयतात अ आ इ, तशें मास्टर ऑफ सेरेमनीज ताणें एक्चुअली म्हाका हाताक धरून म्हणटा तशें शिकयलां.